शाळेतल्या विद्यार्थ्यांक टॅबलेट येवजण सरकार तयार करता। नाताळाच्या सुटये पयलीं नावेली मतदारसंघांतल्यान ही येवजण चालीक लायतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा नावेली केली। रोझरी हायर सेकंडरीच्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वाटले उपरांत उलयतना पर्रीकारान ही घोषणा केली। Program which we are starting just before Christmas, maybe after Diwali holidays and before Christmas, I will launch it from this school. You have to thank your principal for it. She has followed my budget script perfectly, and she declared here that middle school also will get benefit of either a laptop or iPad or equivalent. I'm trying to do iPad, but that is appearing to be slightly costly, around 25,000. With dollar going up, like it is, it may still become costly. So we are working on that scheme where educational content for 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, all will be preloaded on the card and given to the students so that whoever does not understand something in the class, he can revise it on the pad. Traffic jam that occurs during morning and afternoon time. I propose the bypass road, which the CM has promised me he will oblige by doing it, and many other works which I have undertaken. So far, the Honorable CM has not said no to me for anything, and I am sure he will not say also. बार्देश बाजारात गोंयांतल्या सगळ्या विधानसभा मतदारसंघात फाटे काढून लोकांक सवाय दरात दिसपट्ट्यो गरजेच्यो वस्तू दिवच्यो अशी सुचोवणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबोन केल्या। कानोळे वाठारांतल्या शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यांचो बार्देश बाजारात भोवमान केलो। ह्या वेळार उलयतना आमदार लोबोन ही सुचोवणी केली। आख्खे गोंयचे लोकांक तांकां आनीक पॅट्रोनेज करूंक जाय। तेंचे जे युनिट्स आहा जे बार्देश बाजार जिंगा जिंगा आहा, कलंगूट आहा, आपसा आहा आनी खंय कांय गांवांनी आहा, आनीक तांकां गिरायक घालपाक जाय। ते आनीक गोंयाभर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड हॅव वन बार्देश बाजार। जे भुरगे कांदोळे गांवांतले ज्यो शाळा आसा, जी हायस्कुलां आसा, ज्यो हायर सेकंडरी आसा, त्या प्रत्येक क्लासींच्या एका भुरग्याक आमच्या मदीं हाडात आनी ताका खंय तरी रिकॉग्नायज करात। तो मागीर जावं येता फर्स्टाचो, तो जावं येता सेकंडाचो, किंवा जावं येता 12थाक फर्स्ट सेकंड आयिल्ले त्या खंयच्याय स्ट्रिमींचो, जेणे करून भुरग्यांक दिसतलें की हय आमकांय कोण तरी रिकॉग्नायज केलें। कित्याक चड रिकॉग्निशनाची गरज आसता ती ल्हान भुरग्यांक। म्हापशेचे आदवोगाद राजेश नार्वेकाराच्या वकीलनामा ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान प्रकाशन केले। नार्वेकारान आतां मेरेन 8 पुस्तकां बरयल्यांत। बेवड्या बापाचा बेटा हे त्यांच्या पुस्तकाक मराठी अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो। शाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये अशें पुस्तकाचे पयले वाक्य जे आहा पळय ते जर कोणी फॉलो करीत जाल्यार तो खरो शाणो। वकीलनामा हो म्हाजें 8वें पुस्तक। गेली 20 वर्सां सगळे साहित्य प्रकार हांवें हाताळले। म्हजो पयलोच कथा संग्रह बेवडा बापाचा बेटा हो जेन्ना प्रसिद्ध जालो तेन्ना गोमंतक मराठी अकादमी तर्फे ताका साहित्य पुरस्कार दिलो। त्या नंतर लघुकथा, कविता, लघु कादंबरी सगळ्यो म्हाज्यो पब्लीश जाल्ल्यो आसा की ज्या क्षेत्रांत म्हणजे वकिली क्षेत्रांत हांवें इतली वर्सां घालयली म्हणजे फुकट घालूंक ना। त्या क्षेत्रांत जे म्हजे अनुभव आसा ते अनुभव आनी लोकांक जे थोडे कायदे जाणून घेवपाची गरज आसा अशे कायदे हाची माहिती ह्या पुस्तकान वाचकां तर्फे म्हणजे वाचकां पर्यंत पोचोवपाची म्हणून वकीलनामा हें पुस्तक हांवें बरयलां। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।